कानयेचें नांव आंगोवनेचें पाळणें. कानयेची बरयणार ग्लॅडिस रेगो. काणी सादर करता जुडिथ पिंटो. तामिळनाडूचें राजधानी शहर मॅड्रास तावन 50 मैलां पयशिल्ली ल्हानशी हळ्ळी ती. रेलाचे पाटे ते हळ्ळेक 2 वांटे करून काळ्या केंसांक भांग काडिल्ले बरी न्हिदल्ले. रेला पाट्या तावन फर्लांगा भितरच निम्मी गेलें घर. शेतकारी मनशां तीं. सरकारी नौकरांनी वर्सांत एक पटी रजा काण देशाच्या विविध नवाड्डीक प्रवासी जाग्यांक भोवंक गेल्ल्या बरी ह्या मध्यम वर्गाच्या घराण्यांक हो एक संभ्रमीक काळ. आपले जोडींतलीच रुवी तार उरोवन वर्साक एक पटी तामिळनाडूंतल्या वेलांकनी क्षेत्राक वचून तांचे आंगोवन फारीक करचो संभ्रम तांकां. गांवकारांनी शेजारच्यांनी वेलांकनी केदाळ भायर सरल्यात म्हूण वसारसोच तोडव. निम्मीची आवय सीनी तिच्या पुराणाची पोटलीस सुटयताली. थोड्यांक तिची चरित्र आयकोंक भक्तीपण तर आनी थोड्यांक तिच्या आचार विचारांचो तमासो हांसो हाडयता. पूण वेलांकनी मायेच्या अजापांतय उलटें चिंताप चिंच्या तितलें धैर्य मात्र कोणाच्याय हृदयान नातल्लें. निम्मी सबापूय क्रिस्ट. तो खंडीत एक भक्तीक दादलो. ताच्या कुटुंबांत प्रकाशाचें फूल फुलयिल्लेंच वेलांकनी मायेन. तिचो उपकार कसो बावडल्यारय ताका उनोवंच. वेलांकनी वेचाक कसलो त्याग करूंकय तो तयार. आपले बायलेन सायबिणीची होगळीक करून मान पासारतना ताची अंतरमळां भक्तीन फुलतालीं. ते वेलांकनी मायेची इतली सोबीत इमाज तिचे तें जीव आसा म्हणलोच ताचो भावार्थ. वेलांकनी माय नातली तर आमचें निम्मी आसतें ना. काजर जावन 15 वर्सां आमकां भुरगें नातल्लें आशिल्ल्या देवांक देवींक मोगाळ आनी रागिश्ट भुतांक सयत आमी आंगोवन केल्ली. आमी घेतिल्ल्या बोटांच्या वखदांक विसारलेल्या बोलब्यांक लेकी ना मिती ना. अखेरीक तरी आमकां पावली आमचीच माय सायबीन. उपरांत तिच्या काळजांतले घुट ती सोडयत वेता. फादर थॉमसान आमकां वेलांकनी मायेच्या नोवेनाचो बूक दिल्लो. हांवें आनी म्हज्या घरकारान सांगाता मेळोन तिचें नोवेन धरलें. तिचें दर्शन करची उर्बा आशा आमचे थंय जिवाळ्ळी. उपरांत तांचे पयन ती विवर्सिताली. अमेरिका फ्रांस वा इंग्लंडाक पयंदन गेल्ल्या बरी ती रैलार गेल्लीं. बसार बसल्लीं, टांगाचेर घुंवल्लीं, विमानार पयन केल्ले इतले मर्जेन ती अलंकारीक उतरांनी विवर्सिताली. वेलांकनी मायेच्या भक्तिवंताचो संको तिचे तावन उपकार मेळिल्ल्यांनी आंगोवन्यो फारीक करच्यो वाटो त्या जळच्या वताक तापल्ले रेवेर लोळोन लोळोन तिच्या पांयामळी येवची रीत, थंयसर आंगोवनेक आयिल्ल्यो वस्तू, भांगाराचे विविध नमुन्याचे नग, त्या नगांचे विन्यास इतले उशेरगायान इतले भक्तीन विवर्सिताली की आयकतेल्यांक आतांच वेलांकनी वचून त्या सायबिणीचे सुंदर प्रतिमेक, त्या भांगाराच्या नगांक आनी त्या भक्तिकांच्या चटवटिकांक पळोवन येवची उर्बा उठयताली. 7 वर्सां आदीं जानेर म्हयन्यांत सीनी आनी क्रिस्ट वेलांकनी मायेच्या पांयांतळा पावुल्लीं. सुमार 12 दीस तीं हॉटेलांत कूड भाड्याक करून रावुल्लीं. सायबीन मायेच्या दर्शनांत तांकां भक्तीक तृप्ती लाबल्ली. तशीच घरभर कुटुंबां मदलीं तीं वरेविंगड एकसुरीं जावन काजाराच्या पयले राती प्रास मजेन स्वतंत्र सुकण्या बरी ती उबल्ली. 9 दिसांचें प्रत्येक भक्तीपण, स्वतंत्र एकांतांचें राजवट. सायबिणी थंय तांचो भावार्थ. सायबिणीचें बेसां वणटयेंत घेवनूच तीं गांवाक फाटीं गेल्लीं. 9 म्हयन्यांनीच ती निम्मीक प्रसूत जाल्ली. तांणी संतोशाच्या आवेशान आंगयलेली आंगोवन ल्हानशें भांगाराचें पाळणें आनी ताचे भितर एक भांगाराचें बोंबें घेवन निम्मीक वरस जावच्या आदींच तीं परत वेलांकनी गेल्लीं. दोगांय ते तापल्ले रेवे वयल्यान दिमी आनी सोलोन मरयेच्या चरणां लागीं पावुल्लीं, आंगोवन फारीक केल्ली. तांकां सांगाता घेवनूच आंगोवन प्रदर्शनाच्या हॉलांत रस्मांचें लुगट हांतुळलेल्या आरशाच्या पेटेंत तांची आंगोवन ते गांयची फोटो ताच्या मुळांत घालून चावी घेवन चल्लो थंयचो आडाळत्या दार. आपल्या भुरग्याक मरयेच्या पांयांत थळा दवरून
मागणें करन तिणें दिल्ल्या बाळाक ती कस भेटोवन परत्यान तांणी एक आंगोवन केल्ली. ह्या बाळाक घेवन माये हर एका वर्सा तुज्या पांया मुळाक आमी येतले हांव. आमचें भुरगें एकलें एकसुरें लोळोन तुज्या पांयां थळा येवंक शकता पर्यंत आमी ताचे सांगता लोळोनूच तुज्या चरणी पावतले हांव माते. तूं आमकां तें भाग दया कर. मातेन जाप दिल्ली वा ना ताची तांकां गरजी नातली. मातेचो उपकार बावूड तिणें केल्ल्या उपकारांक प्रत्युपकाराची तांची आंगोवन म्हूण चिंतून तीं तृप्ती पावलीं. निम्मीचो बापूय क्रिस्टक बायलेची आंगोवन म्हारगशी दिसली. पूण सायबिणी मुखार बायलेच्या चिंतपाक आड गेल्ल्या तितली सूख जायत आनी दिल्ल्या साळकात असल्या फुलच्या बाळाक ती कांय पाटीं घेत म्हणली भिरांत काळजांत कांतयिल्ल्यान तो भितरल्या भितर खतखतोन सुरलो. नेणतें बाळ निम्मी फुलोनूच येतालें. हर एका वर्सा निम्मीक सांगता घेवन आवय बापूय वेलांकनी वेतालीं. निम्मीक उखल घेवन तापल्ले रेवेर दिंबियांनी तिचे प्रतिमे लागीं ती वेतालीं. निम्मीक तिच्या पांयामुळान न्हिदायतालीं. थंय तावन आंगोवणेच्यो वस्तू प्रदर्शनाच्या कुडाक वेतालीं. तांणी दिल्ली आंगोवन ताचे सांगता तांची त्या गांयची फोटो नांवान ती पळयतालीं. समजनातल्या निम्मीकी ती दाखयतालीं. हेरांनी फारीक केल्ली तांणी दिल्ले प्रासड किंमतेची चड सोबायाची म्हूण दिसची आंगोवन सिनी देखताली. तिच्या काळजांत त्या वस्तूंचेर बारीक स्वार्थाचें मोस्त्राचें एक एक किसर उरतालें. आमचे प्रास्तांचें बरें, आमचे प्रास्तांचें सड, आमचे प्रास्तांचें सोबीत असलीं चिन्नां ती मतींत आटयताली. थोडे फावटीं तिचे उद्वेग घोवाकी ती उतरायतली. हिंस चिन्नां मनशा सैबाचे ताचे मतींत ती इलारां उठयताली. निम्मीक 3 वर्सां भरतना तांणी वेलांकनी मातेच्या पांयां थळाक लोळोन वचोंक सुरू केलें. अन्ना पिळ्ळे रस्त्या वयले मरयेचे बांय लागीं तावन रस्त्या वयल्यान तीं ओमतें उदारें लोळोनूच गेल्यार बरें आसलें म्हूण तांकां बोगुल्ल्यांत नांवान नातलें. 4थें वर्स ही निम्मीच्या बाळ चिंतनान हिंस आंगोवन फारीक जाता. पूण 5व्या वर्सा निम्मीच्या 6व्या जन्मा दिसा उताची दाव आनी पुरासाण म्हळ्यार कितें तें निम्मीक समजता. दोनी हात तकले वयल्यान उबे धरन ताळवे जोडन फकत पाटीच्या आनी पोटाच्या आदाराचेर धर्तेर लोळोन कोपेलाच्या मेटा मुळांक तीं पावलीं जाल्यार निम्मी तांचे मदें नातल्लें. तांकता तितलें दिश्टीक पयस लोटून सोलोन सोलोन लोळोन दिंब्यांनी वाळच्या लोकां जम्या इडींकन तिळ्ळ्यारी निम्मी तांकां दिसना. सुमार 1 फर्लांग भर तीं लोळोन आयल्यांत. आतां निम्मी ना म्हूण पाटीं तीं वेतीत तर मातेच्या चरणी तांकां सोलोन येवंकच ना. तसलेय स्थितीची भक्तीक आंगोवन तांची. सायबीन शिक्षा दीत तिचें मन दुखात म्हणली भिरांत विंगड. ती थंयच निम्मीक राखून रावतात. ना घडयो आनी वरां उतारल्यारी निम्मी ना जाल्यारी ह्या जोड्याक पाटी वचोंक नाका. थोड्या वेळाच्या अकलसांच्या तर्का मदें तांकां सायबिणीची आंगोवन पयली आनी मनशा सैबाचें आपल्याच रक्ताळें बाळ मागीर म्हणलीं चिंतनां जिखतात. आनी देवाचे सेवे मुखार बसयलेल्या उतरां मुखार मनशापण पाटी व्हरता. आपलेंपण क्षुल्लक दिसता. तीं खाली हातांनी कोणा खातीर तांणी आंगोवन बसयल्ली तें दिर्वें नासतनाच सायबिणीच्या पांया मुळाक पावोन आंगोवन फारीक करन सायबिणीचो आदार मागोनूच फाटीं परततात निम्मीच्या सोदनेक. कितें तीं पळयतलीं? मरयेचे बांयच्या आनी कोपेलाच्या मदेगात रस्त्या देगेन सावळेक एक अस्कत स्त्री निम्मीक हुस्क्यार घेवन आपल्या पालवान वारें घालता.
आनी तिसो दादलो ल्हानशा लोट्यान थेंबो उदक निम्मीचे सुकले जिबेक सोडटा. कसलें दृश्य तें. धरतेर लोळोन आंगोवन फारीक करची अर्द्यार रावयली. आतां परत्यान फाटी वचोन नव्यान आरंभ करी जाय म्हणल्यार करकरे, आवय, मोगा प्रास तांचे एकेच आंगोवनेन लाबल्ल्या बाळा प्रास मुखार धांवताले ताच्या उतरांनी, आकलासांनी. पूण तें जोडें आंगोवन फारीक करचें अर्द्यार रावोवन अस्वस्थ जाल्ल्या निम्मीची सेवा करूंक लागल्लें. ताची वारेस्तारां येवन तांच्या हातांत तांच्या बाळाक घेता पर्यंत ती निम्मीची सेवा करीत राखतालीं. तर आतां निम्मीन ताची लोळोन वेची सेवा खंय तावन परत्यान सुरू करची. तांच्या बाळाचे भलायके प्रास आंगोवन तांकां पयली दिसताली. मनशापणाच्यो रुली मोड न्हू जाल्यारय आंगोवनेच्यो रुली शिस्तेन पाळूंक आशेतालीं तीं. तुमचें भुरगें पिडेस्त आसा, ताका पयले दाखतेराची गरज आसा, आनी तुमी आंगोवनेचें उलयतात. मुनालो भोवसड कळवळ्यांनी निम्मीक सेवा दिल्लो दादलो. आंगोवन फोलसोन निम्मी जल्मच्या आदीं हेरां कोणायचें भुरगें आंगोवन पळतना हे स्थितेक पावल्लें तर सीनी आनी क्रिस्टी तेंच म्हणटी. आतां तांच्याच बाळान आंगोवन पाळी नासतना खर्ग मागोवन घेवचें म्हणटाना. भिरांतेचो शिरशिरो धांवलो तांच्या काळजांनी. ना, तशें जावचें ना. अर्द्यार रावल्ली आंगोवन फारीक जाताना निम्मीची भलायकी खंडीत बरी जातली. वेल्लांकनी माता आमकां सांबाळटा. भुरगें दिवचेंय तिणें, भलायकी सांबाळची तिणेंच. सीनीन एक मार 2 कुडके म्हणल्यार बरी सांगून सोडलें. आनी निम्मीक उखलन तिणें रस्त्याचे तापल्ले धर्तेर न्हिदायलें. लोळोंक सुरू कर निम्मी, आमी तुजे सांगाताच आसांव. तांकां ना जाल्यार सवकास लोळोन वचपुता. भलायकी माता तुका राखतली. पुडसिलें क्रिस्टीन. म्हजी तकली कठीण दुखता माई, म्हजे वरवीं जायना. तापच्या वतांतलें धांवन सावळेंत रिगोंक निम्मी दरवडलें आनी तें व्हडल्यान रडलें. आशार पाशार जावचो भक्तीक थंय रावन एक भक्तीक नाटक देखलेल्या बरी मग्न जाल्लो. ना निम्मी, ताच्या आदल्या वर्सा तूं लोळोन मातेच्या चरणी गेलाय. तोवळ तूं ल्हानशें बाळ. आतां तूं केद्दें जालाय पळय. तूं खंडीत लोळोंक शकताय. ये निम्मी, आमी तुजे सांगाता आसांव. निम्मी व्हडल्यान बोबाडतालें. ना, म्हजे वरवीं साथ दिना. म्हजी तकली दुखता. म्हाका तांकां ना, आमी घरा या. तें रडतालें, परततालें. कुडसल्ले भक्तीक एकामेका नमुन्यार उलयताले. कसलीं मनशां आबा हीं. त्या बाळाक तांकां ना. ही लोळोंक सांगतात, हांच्या दोळ्यांनी रगत ना. आनी थोडीं फितीसपणाचीं म्हणटालीं ते चलयेच्या आंगार सैतान आयला आसतलो. सायबीन बायेन ताचें मांडें चिंचल्लें. आतां हे नेणते चलयेचो बोंगोस्तळ करूंक आयला. सायबिनीचे कृपेन जाल्लें बाळ तें आंगोवन फारीक करिनासतना शिरप मागोवन घेतल्यार सैतानाक कस्स बरें न्हय गी. सीनी आनी क्रिस्ट लोकांचें विविध नमुन्याचें उलोवणें आयकोन लजेन मुदो जालीं. आमी दिंब्यांनी या म्हणालो तो. वंदल्ल्या लोकांचें गण्य करिनासतना निम्मीक उखलन ताणें आपल्या खांदार न्हिदायलें आनी दिंब्यांनी सोलोंक लागलो. सीनी गोवाच्या फाटल्यानच दिंब्यांनी सायबिनीचें बोक्साणें मागत गेली. मातेच्या पांया मुळान निम्मीक परत्यान अर्पिलें तांणी. आंगोवन फारीक करून घडिल्ल्या आकस्मिकातें पश्चाताप उसारन बोक्साणें मागलें. उपरांत हे सुखीक कसली शिक्षा दिनातले बरी परतलें तांणी सायबिनी लागीं. आनी ती आंगोवन्यो प्रदर्शनाच्या हॉलाक गेलीं. निम्मी बापायच्या खांदार न्हिदोनूच आसल्लें. सकयल देवोंकय आयकलें ना. लोकां गर्दे आनी वताचे दावे तावन कुशीक सरतना निम्मीच्या जिवाक मातशें समाधान, सुडाळाय, शांतता भोगली. हे फुलोवणेक सीनीन दुसरोच अर्थ दिलो. हांवें सांगोंक ना सायबीन माता राखता म्हूण.
आमच्या निम्मी कांयच पिडाना, फकत बाळपणाचे हट्ट ताचेर मातेन बेसावंक घालां तें बरें जालां. क्रिस्टीक हें सत म्हूण दिसलें. आवयक भुरग्याची बायली भितरली नाड पारकोंक धाकटेरगी शिकिल्ल्यान नकली आवयां प्रास बरी कळटा म्हणून आपल्या पतीने थंय गौरव भोगलो ताका. हाच्या आदल्या वर्सां बरीस वेलांकनींतले 10 दीस तांणी पाशार केले. गांवाक पाटींग गेलीं तीं. हळ्ळे तावन 200 महिलां पयशिल्ल्या वेलांकनीक वचोन भोंवन घुंवोन येताना घरच्या हर एका सांद्यांक ल्हान व्हड बहुमानां खावंक व्हरोन वयच्या ह्या जोड्याचेर तात्कालीक मोग आनी अभिमान घरच्यांक. पूण भितरल्या भितर मुसमुसोन उदेवन येवचो तो मोसोर घरांत भाबावांच्यो बायल्यो भुरगीं वर्सांतले 12 म्हयने कुटुंबा खातीर शेतांनी गळचीं. खंयसरी भोवंक वचनासतना कॉन्क्रिटीच्या धर्तेंत पूर्ण बसयल्ल्या लोंकडाच्या मिशिना बरी गळत आसचीं. आंगवण्याच्या निबान मलगड्या भाव्या जावयेचें आनी तांच्या एकाच पिलकाट्याचें भाग देखून कोणाक एकल्याच्या हर्द्यांत हुस्कल्लें मोसरा उज्याचें किटळ चौकास पेटोवन लागशिल्ल्यांच्या कडवळांनी ताची धाव लागोंक वेळ लागना. संद्रापा आनी वेळा प्रमाणे अवकाश लाभतना बारीक काडयेन सोरमोन राशीक किडावन तांतलीं उज्या किसाळां सिनी कुटुंबाचेर उसलोंक लागतना रान्नींतलो उजो तरी वाऱ्याक पालवोन जळोन काबार जायत, पूण हर्द्यांत रिगल्ल्या मोसरा उज्याक पालवोंक खंयचें वारें सकत. सिनी क्रिस्ट सॅक्रिफीस करन आपल्यो आशा ओड्ड्यो कुशीन वंदावन रुवी तार जगवन सगळ्या वर्सांतली जोड आंगवणेच्या जाग्याक वेचाक घरच्यांकी संतोष दिवच्याक खर्चूच्यांत संतोष तृप्ती पावतना हेरां पयशाक 4 गांठी घालून जगवन तुपें उबारूंक ग्रेस्त जावंक तयार जातालीं. भलायके मातेच्या आजापान काजर जावन 15 वर्सांनी तांकां लाभलां एक मानीक, तर हेर बाबावांक तेका 6 भुरगीं बाळां. ह्या वर्सा वेलांकनीक वेसो वेळ लागीं येताना निम्मीक तकली फडापड आनी ताप. आवयन दुवेची पिडा पारकिल्ली. निबाक एक निवणें. ताका मातेच्या पांयां तळा वसोंक नाका, लोळोन वेची सेवा करूंक नाका. हे देशां आसा एकदम हट्टी तें. तुवें कितली निबां दिल्यारी आमकां वेलांकनी वेचें आडावंक साध्य ना निम्मी. आमी खंडीत जावन वसोंकूच जाय. वेलांकनी वेच्याक वडना माय. म्हाका ते तापल्ले रेवे वयल्यान लोळोंक सांगनाकात. म्हाका बोत पळोवंक सोंसना. तें वमतें उदारें लोळटाना म्हजे तकले भितर कितेंगी हालता. म्हाका कठीण दुखता. आमी वता कसो कित्याक लोळोंक जाय माई? सकाळीं सूर्यो उदेवच्या आदीं वा सांजेर सूर्यो बुडल्या उपरांत लोळोंक नजो गे? प्रायवर्तें सवाल ताचें. ना ती सूख आमी आंगवण केल्ल्या वेळारच ती चलयचय. आनी सकाळीं फुडें आनी दीस बुडतस आमी लोळटाना पळयता कोण. तूं निबा दिनाका निम्मी. देवा मातेक राग आयल्यार कसली शिक्षा मेळटा जाणाय? उपरांत कितेंय उलोवंक निम्मीक कळल ना वा बळ पावल ना. ल्हानांक धरलें व्हडांक कसलीय प्राणांतीक पिडा जाल्यारी धाकटेरा सरशीं वचचें नियमच ना. गांवच्या वखदांच्या पंडितांनी दिल्लें वखद. तांतो आवकासलीं वयर पडटात, नातल्लीं वयर वेतात. मोरोंक एका दिसा सकटांकी आसतना तें एक व्हड चिंतपाचें सवालच न्हय. थोड्यांक पयलें, थोड्यांक उपरांत. निम्मीसो ताप गांवच्या वखदान सुटलो. थोडे दीस तें बरें खेळ्ळें. परत्यान ताप, तकली पडापड. ताप येता वेता. सदांचो कसो. ताप येताना सिनी आनी क्रिस्ट थोड्या दुडवाचे नोट निम्मीचे तकले आनी आंगा बावरी गुंडावन सायबिनी लागीं मागोन तिच्या आल्तारी भितर दवरतात. पंडिताचें वखद हाडटात. ताप रावता. पंडिताचे आनी वेलांकनी मातेचे कृपेन निम्मीसो ताप रावता. तें बरें जाता. परत्यान वेलांकनी वेसो वेळ येता. निम्मीक वसोंक कुशीना. घरच्या सांद्यांकी मोसोर.
आतां ती आंगोन फारीक करूंक न्हय भोवंक येतात म्हणल्यार तितलो ताच सार. सिनीच्या उतरांनी तांकां रंगवण ना. अनिवार्य जावन असो जायस म्हणल्या खातीर वेचें म्हणल्यार बरी. क्रिस्टी तितल्यार तितलोच मातेक राग येत, दिल्लें पाटींग येत म्हणली भिरांत. माते लागीं मागोन भुरगें दिल्या उपरांत परत्यान आंगोन केल्ले बायलेचेर एका नमुन्याचो मुसमुसो. तरी तोंड उगडन सांगचें धैर्य ना. सायबीन राग करीत, शिराप भेजत, हाताक आयिल्लें तोंडाक पावचें ना म्हणलें दुबावाचे कळवळे. तरी तीं निम्मीक घेवन वेलांकनी भायर सरतात. म्हाका म्हज्या जिवांत कोंसायिल्ले बरें जाता माई म्हणालें निम्मी पळयनार आसतना. हे पोटी माते लागीं बरें करून माग पुता, तुजी पिडा गूण करूंक. आमी मागतांव. आवयन धुवेक समाधान केलें. बापायन आपल्या काळजा लागींच निम्मीक दामून धरलें. तुमकां तें कळीत ना म्हणाली सिनी आपल्या घरकारा लागीं. आंगोवनेचीं भुरगीं तशींच नाजूक, सायबीनीन दिल्लीं भुरगीं. वय म्हूण भोगलें क्रिस्टकी. आपल्या हरद्यार न्हिदल्ल्या निम्मीक जाग जायत म्हणल्यार ताणें तकली मात्र हालयली. तुज्या भावांच्या इतल्या भुरग्यां प्रास आमचें निम्मीच बुदवंत म्हणाली ती परत्यान. आतां ही क्रिस्टीन तकली मात्र हालयली. ताच्या मतींत एक झूस चलतालें. पूण सायबिनीचें भुरगें इतलें हट्टी कित्या म्हणलें मात्र म्हाका समजना म्हणाली ती पतीच्या चड लागीं सरवन. आतां क्रिस्टीन तिका असहायाक दोळ्यांनी पळयलें मात्र. घरांत फुटल्लें समाधान आंगोवनेच्या निबान करच्या पयनाचे करकरे उपजयताले ताका. आपूण जागींच आसा आनी तुमचें उलोवणें सर्व म्हाका समजता म्हणलें बरी. एक करुणा भरीत दिश्ट कंसयली निम्मीन बापायचेर आनी तें पिरगालें. तोळ कित्याक गी क्रिस्टेच्या काळजांतावन खडवळा पर्यंत वळायिल्ले दुखीची एक पिरगोणी उसळ्ळी. निम्मी दोळे उरकुटावन आवयक पळयतालें. माय आपयलें तांणी बारिस्त कश्टांनी. आवयन आनी बापायन दोगांयनी एकच पोटी जाप दिली. कितें पता? आमी वेल्लांकनी खंडीत वच जाय गी. वय बाळा, तिसो तुमकां मस्त मोग गी. वय पुता, भलायके मातेच्या मोगान तुमी वेचें गी. वय पुता, तिचें उतार तुमी आयकतात गी. वय म्हज्या बाळा म्हणाली ती सांगतास एकाच ताळ्यान. तर म्हजो तुमकां मोग ना गे माई. आसा म्हज्या भांगारा, कित्याक हीं सवालां पुता? तर हांवें सांगिल्लें कित्याक तुमी आयकनात? कितें जाप ती देतेलीं. दोगांयची वाच्ची आस बंद पडली. निम्मीन राखोन राखोन बापायच्या हरद्यार तकली तेंकली. ती परत्यान मातेच्या चरणी लोळोन वसोंक तयार जाल्लीं. वत धगा धगा तापतालें. लोकांची खेट अशी भरिल्ली गी तांचे मदें गुंचें वारें सयत सळसळटालें. धर्न तापल्ली. पूण निम्मी वताचे दावेक बावुल्ली. वाळची भाजी जाली ताची कूड. दवर दवर ताका सकयल फरमायलें सिनीन घोवाक. पूण तापल्ली कायल जाल्ले निम्मीचें आंग क्रिस्टीन बायलेचो हात धरलो आनी तो उखलन निम्मीच्या कपालार दवरलो. घोवाचे मतींतले सवाल वासल्ले बरी तिणें जाप दिली. तें वताक तापलां. तूं कित्याक भियेताय? दवर ताका सकयल. साबार जोडीं आनी एकसुरीं सयत तांचे सामकार लोळोंक सुरू करून मुखार मुखार पावतालीं. क्रिस्टीन दिंबी मोडली आनी निर्जीव मोडें पेटेन न्हिदायल्ले बरी हळवायेन दोनी हातांनी निम्मीक धर्तेर न्हिदायलें. सुर्याची किरणां तापल्ल्या सरळां बरी निम्मीच्या मुखामळार तोपोवन प्रतिफलीत जातालीं. निम्मी सगळें आंग वळोवन पिरंगातालें. निम्मी निम्मी बाळा बाळा आवय आंगोवन फारीक करूंक आपयताली. क्रिस्टीच्या दोळ्यांनी भरिल्ल्या उदकाचे पावळे निम्मीचे कुडीर जडताले. निम्मी मात्र हाल्लेंच ना. लोक तांचे भोंवतीं जमोंक लागलो. चलचे खेटींतलो लोक साकरी राशीक मुयो जमोन येवचे बरी जमो व्हड व्हड जालो. पयले कान दोळे सोन पळयत रावलेल्यांनी
तांची तोंडां उगडूंक सुरू केलीं. भुरग्याक धाकट्याराक दाखोवचें बरें. तांकानांतल्या भुरग्याक वाटेर कित्याक न्हिदायलां? तुमी कांय भिकाऱ्यां बरीं दिसानांत. तुमकां कितें सकली सोमाना? एक एकलो एक एक तर तांच्या तोंडाक आयिल्लें मतीक कंसिल्लें उलयतालो. वताची दाव सडत वेताली. सकटांची सावळी सयत तांच्या पांयां पोंदास्त आशिल्ल्यान निम्मीक कांयच उपकारा पडनासलीं. फकत निम्मीक पडचें थोडें वारें सयत आडावन रावल्लो तो जमो निर्वग नासतना क्रिस्टीन निम्मीक उखल खांदार घालें. खंय वेचें? सीनी ताचे फाटल्यानच उठली. लोकांचे केटीक शिंदोन रिगोन रिगोन चलतालो क्रिस्ट. सीनी ताची पाट धरूंक धांवताली. सावालांच्यो बालयो तिच्या तोंडातावन उसळते आशिल्ल्यो. लोकांच्या गुसगुस्या मदल्यान क्रिस्टीच्या कानांक त्यो आपटताल्यो. बागलांक घट्ट पिचार करून थाले मारिल्ले बरी क्रिस्टीचे वोंट बंद जाल्ले. इगर्ज आनी कोपेलाच्या आवारणांतावन भायर तीं पावल्यारी लोकांची खेट उणी जायनातली. सांगाता ह्या रस्त्यार मोटारांय धांवतालीं. ट्युरिस्ट बसां, कारां, टेम्पे आनी वॅनांच चड. तांतल्यान रिगोन रिगोन अंगडी शॉपाचे बोर्ड वाचूनच वेतालीं तीं. यास्त गांवचो कसो दिसचे एका म्हाताऱ्याक रावोवन विचारलें क्रिस्टीन. हांगा लागीं धाकट्यार मेळात की? म्हाताऱ्यान ह्या त्या गांयचेर वयर तोंड सकयल एक दिश्ट सरयली. आंगोन फारीक करूंक वा मागोंक आयिल्लीं पैनारी खंडीत म्हूण बगलें आसतलें म्हाताऱ्याक. भलायके माता आसतना धाकट्यार कित्याक म्हणलें सावळ व्हडल्या अक्षरांनी दिसतालें ताच्या दोळ्यांनी. भुरगें हुशार ना गी? विचारलें ताणें. वय बेगी सांग, धाकट्यार मेळात? अळे वो त्या रस्त्यान वसा. मुखार वेताना वेलांकनी मातेची सोबीत इमाज आरशा भितर दवरलेली दिसता. तिचे मुळांत उजव्या गुवल्यार सरकारी आस्पत्र आसा. थंयसर धाकट्यार मात्र केदाळां मेळटात म्हूण सांगूंक साध्य ना. तुमी प्रवासी जाल्ल्यान मेळोंकय पुरो. आमी गांवकारांनी थोडे फावटी वचोन धाकट्यारांक राखोन पिडास चड करून घेवन फाटी येजय पडटा. आनी कितें कितें उलयता आसलो म्हातारो. क्रिस्टांनी सीनी निम्मेक घेवन पयस पावल्लीं. तांच्या नशिबान सरकारी आस्पत्रेंत धाकट्यार आसुल्लो. तो बी बरो आनी खरो मोवाळ धाकट्यार तो. भुरगें मत सुकोन पडटालें गे. ताका तकली फडाफड आशिल्ली गी. आंग वळोवन दुखता म्हणटालें गे. कितलो तेंप तावन आनी की धराळ लेक मीत नातल्या सावालां बराबर निम्मीची परीक्षा चलताली. रगत परीक्षा, शॅनिंग आनी कितें कितें पुरा चिकित्सा चल्ल्यो. पिडेस्ताक रगताची गरज आशिल्ली. बापोयस रगत दिवंक ओपलो. पूण ती चिकित्सा ह्या आस्पत्रेन साध्य नातली. निम्मीचें रगत बदलूंक आशिल्लें. निम्मीचो गांव मेट्रास्तावन 50 मैलां पयस आनी आतां ती मेट्रास्तावन 1.5 मैलां पयस आशिल्ली. धाकट्याराच्या सुचना प्रकार तांणी मेड्रास वेचें बरें आशिल्लें. पूण बसाचें पैन आपायाचें. पिडा अक्रेच्या मेटार पावुल्ली. पिडा आनी परिस्थिती विशीं एक रिपोर्ट बरोवन धाकट्यारान क्रिस्टी लागीं दिलो. तो सगळो दीस आनी रात तांणी तपासणे खातीर आस्पत्रेंत करसिल्लो. धाकट्याराक निम्मी मेड्रास पावत म्हणलें धैर्य नातल्लें. पावल्यारी आवय बापायचे तृप्ते खातीर मात्र थोडो दुडू करसी जाय शिवाय चली वांसत म्हणली खात्री ताका नातल्ली. भुरग्याक घेवन पयलें तुमच्या घरा वसा आनी मालगाड्यांक घेवन आस्पत्र्याक वसा म्हणालो धाकट्यार क्रिस्टीच्या कानांत. आनी आपणा लागीं सॅम्पला खातीर आयिल्लीं थोडीं वखदां दिलीं.
सीनीक आंगोवन फारीक करिनासतना पाटी वचोंक किंचित मोन नातलें. वखदांच्या प्रभावान निम्मी जागेवन फुलोवन येवंक लागतना सीनीन पुरपुरोंक सुरू केल्लें. सायबीनीक राग येता. आमी सूख केल्या. सबार सबार दुबावाचे करकर येते. ताचे सांगता आदल्या वर्सा आंगोवणे खातीर आयिल्ल्या नव्या नव्या नगांक पळोवनसो अबलेसी निशेतालो तिचे मतींत. सगळ्यो सुखी निम्मीच्योच दिसताल्यो तिका. ते नेणटे म्हणलें तिका भगस नातलें. हे चेडवा कशें कित्या? तशें कित्या? जवाबी लाबनातलीं सवालां. माय म्हूण निम्मी पिरगातना चिंतना दाडींतली सीनी उडोवन पडली. तरी जाप दिवंक तिचे वोंट उसाले नांत. बापोयस कितें पुता म्हणालो. कार नियंत्रण सुकल्ले बरी धांवतालें. आतां बरें जालें गे निम्मी तूं. आमकां कश्टांक घालय तुवें. ही पुरा देंवसाराची कामां आनी देंवसाराच्यो नाडी. तुका मातेक बसयल्ली आंगोवन फारीक करूंक नाका. देखून ह्यो पुरा नाड. सीनी पुरपुरत आसली. तोंड क्रिस्टीच्या देंखण्याक ड्रायव्हरी उडोवन पडलो. तुका मनशाचो जीव, तुजें बाळ व्हरतें न्हय, आंगवण व्हरती. आनी मुखार आंगवणे विशीं एकच शब्द तुज्या तोंडांतल्यान आयिल्लो नाका म्हाका. निम्मीच्या दोळ्यांनी दुकां बरोवन वमतातालीं. ती उदकाची न्हंय बगार रक्ताची तशीं दिसलीं क्रिस्टीक. वय निम्मीचें तोंड तामशा वर्णाक बदलोन येतालें. क्रिस्ट कामतालो. तरी कार रावय. एक देंखरो मारलो ताणें. कार मार्गदेगेर आसल्या एका फोंडांतल्यान धांवून गर्र करून थांबतना कारा भितरल्या मनशांक वयर काण उडयले बरी जालें. क्रिस्टीन निम्मीक आरावन आपल्या हरद्याक बोसड लागीं दामून धरलें. तुजे खातीर हांव कितेंय करूंक तयार बाळा. म्हजे कुडींतलें पुरा रगत जाल्यारय हांव तुका दितां. तो कितें गे उलोवनूच वेतालो. आपल्या हरद्यार हुनोनी द्रव्य वमतोन देंवोन वेसो अनुभव जाताना ताणें निम्मीक पाटीं हाडलें. निम्मीच्या नाकांतल्यान रक्ताची बारीक झर देंवताली. फुलोन परमळच्या एका हगूर फुला बरी निम्मीक ताणें उस्क्यार न्हिदायलें. वेल्लांकनी मातेक हाक मारून रडताली सीनी. काराच्या ड्रायव्हराक कितें गे अनाहत घडतें आसा म्हूण कळीत जाल्लें. रस्त्याच्या दोनीय देगांनी फकत रान न्हिदल्लें. 2 मैलां मुखार आमकां धाकट्यार मेळोंक पुरो हांव कार धांवडायतां म्हणालो ड्रायव्हर. नाका म्हणालो क्रिस्ट रडोनूच. ह्या वेळार म्हज्या बाळाक धोसचें नाका. निम्मीच्या वोंटा इड्यांनी रक्ता जरी देंवोंक आरंभ जाल्ल्यो. ते एक पोवटी बापायच्या आनी एक पोवटी आवयच्या मुखामळाक पळोवन असहायक हांसो फांकोवंक प्रयत्न करी लागलें. उपरांत दोळ्यां भितरलीं काळीं वर्तुलां स्तब्ध जालीं. निम्मीची घुमटी कुशीक वळाली.